देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. जेरेमियास प्रवाद्यान आपल्या जिवितांत खूब त्रास सोंसले. ताचे खूब दुस्मान आसले कित्याक तो देवाच्या नांवान भविश्यवाणी करतालो म्हूण. जीं कोण सुस्ती आनी सुसेगाद जिवीत जियेतालीं तांकां तो आवाहन दिता मन बदलून देवा सोरशी परतून वचूंक. आमकां क्रिस्तांवांक एक सामान्य मिसांव आसा आनी तें म्हणल्यार बरी खबर परगोटूंक आनी देवाच्या राजाची परगोटणी करूंक. आमी जावंक जाय साक्षीदार आमकां जेजून दाखयल्ल्या मोगाचे. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेस्परांत 16वे वळींत आमी वाचता, पूण तूं शेळोय आनी उनूय न्हय जावन शेळ मोड्डो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून भायर उडयतलो. ह्या उतराच्या भिरांतेक लागून आमी बरें करचें न्हय, पूण आमच्या देवाच्या आनी धर्माच्या मोगान आमी बरें तें आनी सारकें तें करूंक फुडें वचूंक जाय. ह्या दिसांनी जायतीं आमची भाव भयणां आपलें चिंतिनासतना दुसऱ्यांचे सेवेक पावतात. तुमकां सगळ्यांक परबीं. हो वावर फुडें व्हरूंक देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर आसूं. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, कुशाल राव.